गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शेनवारा सकाळी कर्नाटकासावन येवपी गाडयेचो भोमा वाठारांत स्वय अपघात जालो। ह्या अपघातान एकल्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी आसात। सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो। ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली। सकाळी 7:15 सुमार एक्सिडेंट जालो आणि एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें ते नवे आनी आमचो तो मातसो नेरो रोड आसा तांकां पळोना आनी एक्सिडेंट तो सांगून जायना पूण थंय रस्तो मातसो बारीक आसल्या कारणान मागीर एक्सिडेंट अशें जाता कोण एक मेलो एक फाटलो एक मनीस मेलो म्हणटा मेलो काय मागीर ब्लेम येता रोड्साचेर मागीर पंचायतीचेर गव्हर्मेंटाचेर तशें न करता थंयसर थंय पुलीस आसता कंटिन्यू कित्याक आमचो बारीक रस्तो तो देवस्थान आसा आमचें जाग देवस्थान थंयसर समज जर पुलीस दवरलो जाल्यार ते नियंत्रणान येवपाची अशी शक्यता थंय स्पीड ब्रेकरूय आसलो आनी ह्या आतां नॅशनल हायवेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे तो स्पीड ब्रेकरूय काडला आतां स्पीड ते ओवर स्पिडीन वयता थंयसर आनी मे बी इन नकळत तो एक्सिडेंट जाला। कित्याक मोकल तेणी आं कित्याक मोकले व्हरून ते एक आमचे देवाचे एक धार्मीक थंयसर सती देवस्थानाचें देवूळ आसलें थंयसर ते वचून ओवर स्पिडीन ताका डॅश जालो। ओके, कितके जाण आशिल्ले गाडयेन? ते 6 जाण आसले। 6 जाण आशिल्ले एका गाडयेन 6 एक्झॅक्ट जाण? हांव नको 6 जाण काय 5 जाण ते पूण एकटो फाटलो मेलो फाटलो मेलो. फाटलो मेलो ओके, आणि फुडले? बाकीचे 2 जाण इंजर्ड बरेच इंजर्ड आसात। ओके, आणि तांकां भायर काडपाक इजिली आयले ताका त्रास जालो? खूब त्रास पडले भायर कितें काडपाक। कशें काडले भायर? कट करून काडले ना कट करून म्हणल्यार कितें ते प्रेस जाल्ले न्हू मातशें कट करून ताका फुडलो हे करून ते काडलो तो डोर कट करचे पडले? डोर कट करचे। हां, ओके. कितक्यांक सुमार म्हणलो एक्सिडेंट? 7:15 सुमार 7:15 ओके, अशें कितें जालें काय ह्या रोडार वारंवार ट्रॅफिक जें आसा नॉर्मली ट्रॅफिक आसता एक्सिडेंट जालें काय आनी ट्रॅफिक आनी जाता? ट्रॅफिक जाम आतां हे धाकटोच तो न्हू हय ताका डायव्हर्जनाकूय चान्सूच ना म्हणून रोखडो ट्रॅफिक जाम। ह्या रोडाचो तुमचो जो बोवाळ जो चालू आसा रोड वायडनिंगाचो हेजेर कशें पळयता तुमी आतां? रोड वायडनींग पळय रोड वायडनींग हो बाबा आसाच पूण कितें आसा आपूण कंट्रोलानूय गाडी चलोवपाक जाय। अशी नॉर्मली गाडी वयतात न्हू तेका एक्सिडेंट जायना ते परकी लोक आसता पळय तांकां खबर ना खंयसर बॉटल लेक आसा खंयसर वायडनींग आसा ते एके स्पिडीर येता ते नॅशनल हायवे म्हणटकूच तेंची स्पीड धरून येता पूण ते खंयसर बारीक आसता ते तांकां खबर नासता म्हणून नकळत तो एक्सिडेंट जाता।